जेन्ना चार्ज घेतलेलो तेन्ना सांगलेलें की एका विका भितून आमी जे पणजे जो मेन जे आसा पाट्याचेर थंयसर जे सिवेज प्रॉब्लम जातालो ताचेर तुमी म्हणजे इन्स्पेक्शन करतले म्हणून इन्स्पेक्शन आतां मेरेन केलां बीन कशें कितें सर 100% हांव तुमकां इन्फॉर्म करतलो जे हांवें तुमकां सांगलां इन्स्पेक्शन करतलो तें इन्स्पेक्शन हे विका भितर 100% जातलें आनी तेज्या लागून ऑलरेडी हांवें रिपोर्ट घेतलेलो आसा हेजो हांवें डिपार्टमेंटा कडसून कितें एक्चुअल इश्यू आनी कितें तो रिपोर्ट म्हाजे कडेन पावलेलो आसा हेजेर पूर्ण स्टडी केल्लो आसा आनी हे विका भितर थंयसर इन्स्पेक्शन जातलें तुमकां सगळ्यांक हांव इनवायट करतलो आनी तो विशय जो आसा पळय थंयसरलो तो वास येता पळय पाट्याचेर तो इश्यू खंय तरी सॉर्ट आवट करपाक लागून आमचो प्रयत्न आसतलो. ओके सर रिपोर्टा भितून कितें तुमकां अशें दिसता की मेजर आसा तो हांव तुमकां डिटेल सगळें सांगता हेजे भितर टॅक्निकल इश्यूज आसा आनी टॅक्निकल इश्यूआक लागून हो प्रॉब्लम जावपाक लागलेलो आसा सो टॅक्निकल विशय जो आसा तो हांव सॉर्ट आवट करतलो हेच्या भितर म्हाजी ऑलरेडी टीम हे काम करपाक लागून फुडें चल्लेली आसा सो जेन्ना हांव थंयसर इन्स्पेक्शन येतलो तेन्ना कॉन्क्रीट थंयसर जो प्रपोजल आसा तो घेवनूच येतलो आनी तो तुमकां सगळ्यांक हांव एक्सप्लेन करून तो रिसॉल्व करपाचो म्हाजो